येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। कदंबा महामंडळाचे स्मार्ट ट्रान्सिट कार्ड झाले लॉन्च। विद्यार्थ्यांक कार्डा वाटून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले उक्तावण। गोंयभर कदंबा आणि माझी बस सर्व्हिसेंतल्यान प्रवास करप्यांक सवाय जातलो प्रवास, सांगले मुख्यमंत्र्यान। गोंयांत वाडलो नाल्लाचो भाव, विसावयल्यान थेट चडलो 35 रुपयाचे सोपण। अदानी वयल्या आरोपपत्राक घेवन गोंय काँग्रेसीचो राजभवनार मोर्चा। निशेधा वेळार युरी आलेमांव आनी सुनील कवटणकार जाले जखमी, खुबळ्याक काँग्रेस। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कदंबा महामंडळाच्या वतीन आयज पुराय गोंयचो प्रवास सोपो करपी स्मार्ट ट्रान्सिट कार्ड लॉन्च जाले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताचे उक्तावण केले। स्मार्ट सिटी बसी पुरते मर्यादीत आशिल्ले कार्ड आतां गोंयभर कदंबा आनी माझी बस सर्व्हिसेंतल्यान प्रवास करप्यांक प्रवास सोपो आनी सवाय करतले, मुख्यमंत्र्यान सांगले। कदंबा महामंडळाचे वतीन आयज स्मार्ट ट्रान्सिट कार्ड लॉन्च केलें। परवरी सचिवालयात जाल्ले कार्यावळीत ताचे वांटप करून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही स्कीम लॉन्च केली। एकदाच 150 रुपया भरून कार्ड करूं येता। फॅमिली खातीर एकच कार्ड वापरपाक मेळटले। विद्यार्थी आणि सिनियर सिटीजनांक 50% सवलत, पैसे कॅरी फॉरवर्ड, पुराय गोंयभरच्या प्रवासाक मजत करपी ही स्कीम आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सगळ्यात पयली हांव ITG आणि KTC या दोगांचे खूप अभिनंदन करता। पयले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आणि कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्व्हिस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हे कार्ड आयच्यान लॉन्च करता। इतके सोपे आणि सुटसुटीत कार्ड दुसरे आसूंक शकना। एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, पण आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता। लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचे आनी पयले कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी ताका तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले। म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतले काय ताका खंयचे बसीत केन्ना चडटलो, कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच बसीच चडटलो उरची ना। म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतले जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका ते कार्ड फुडल्याकाय यूज करपाक मेळटलें। हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केलें। जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो। म्हणजे सरळ म्हणलें आसा 100 रुपया तिकीट आसा जाल्यार ताका 90 रुपया मेळटले। इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूनय बी हे कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले, सो दॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज बिग बेनिफीट आसा। विद्यार्थी, सिनियर सिटीजन, एकाच फॅमिलीतले हेर मेंबर्स आणि सरकारी कर्मचारी वा सदांच प्रवास करप्यांक ह्या स्मार्ट ट्रान्सिट कार्डाचो कसो फायदो जातलो तेवूय मुख्यमंत्र्यान समजावन सांगलें। स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम 50% लागू जाले। तिसरी गजाल, कदंबात सिनियर सिटीजनाक आमी 50% दिता। तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना। एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून रजिस्टर जातले, ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले। 1000 रुपया भरल्या उपरांत 1000 रुपया भरून तो कंटिन्युअसली जो आहा पळय म्हयनोभर कितें कार्ड आनी अशें कांय ना तेजे पयशे जे आहा ते कॅरी फॉरवर्ड जातले फॉर द नेक्स्ट मंथ। एका म्हयन्यान घेतले तेजे पयशे ते सोंपले अशें कांयच ना, म्हणजे त्या म्हयन्याचे पयशे कॅरी फॉरवर्ड दुसऱ्या म्हयन्यान जातले। ताचे पयशे घेतले बाबा ह्या म्हयन्यान आपूण यूज केले ना जाल्यार ते कार्ड फाल्यां ताका यूज करूंक मेळटलें अशें ना। सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट सोडून फॅमिली कार्डय अवेलेबल आसा। घरांतल्या एका मनशान जर कार्ड घेतले जाल्यार दुसऱ्या कार्ड घेवपाची गरज ना, तेणी त्याच कार्डाचेर फाटीं ट्रॅव्हल करूं येता। म्हणजे मिस्टरान घेतलेले कार्ड BCCतूय बी यूज जातले, त्या खातीर ते कार्ड घेवन तेणी बी त्या कार्डाचो फायदो घेवं येता। म्हणून आता 2 जण रेग्युलर ट्रॅव्हल करता जाल्यार 2 वेगळी कार्डां घेवची पडटली, पण 2 जण रेग्युलर कार्ड जर वापरना एकटोच वापरता जाल्यार एक कार्ड घेवन जाय तेन्ना BCCतूय बी ते कार्ड वापरपाचो रायट असो उरतलो। रेग्युलर इंडस्ट्रीत कामाक वचपी, प्रायव्हेट सेक्टरांत कामाक वचपी किंवा गव्हर्नमेंटात कामाक येवपी ह्या सगळ्या जाणांनी ह्या 100% कार्डाचो यूज करचो। म्हणजे हांवें माझी बस आनी कदंबा ह्या दोनांय खातीर म्हटलां। आमची रेग्युलर
पास सिस्टम आसात, पण ताज्या भायर जी आमची कार्ड सिस्टम ही आमी इंट्रोड्यूस करता आसतना लोकांक एकदम म्हणजे सिमलेस आणि कॅशलेस ट्रॅव्हल जेका आमी म्हणटा ते सिमलेस आणि कॅशलेस ट्रॅव्हल जातले. यावेळेर कांय विद्यार्थ्यांक मुख्यमंत्री हस्तुकी ह्या कार्डांचे वितरण केले आणि ही स्कीम लॉन्च केली. आता म्युझिक कॉलेज डेली येता वता बसीन केन्ना केन्ना ना जाल्यार कोण पावयता रेडी पावय. व्हेरी गुड. म्युझिक कॉलेज पत्रकारांनी महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराक कांय खोचक प्रस्न विचारले. खास करून कदंबाचे कंडक्टर मारतात त्या कात्रींचेर. कातर मारतात हे मानून घेतना भिवपाची गरज ना अशें अध्यक्षाक सांगचें पडलें. आयकात ताची जाप. उल्हास बाबा आयज तुमी ते स्मार्ट कार्ड लॉन्च केला ते कित्याक कातर चड जाता बा म्हणून? ना ही आता नवीन नवीन टेक्निक बाकीच्या स्टेटींनी चालू आसा. सो गोंय आमी कित्याक करचें न्हू? आमी त्या खातीर केला एक लोकांकूय बरें पडटा. मोड घेवन बी तुका बशीन रावचे पेक्षा ते कार्डाचेर केल्यार बरें पडटलें. हो कातर बातर मारता पळय तसले इन्सिडंट न्हू मरे? कातर मारपाचें ते अशें सेपरेट गोश्ट पूण आमचे आसता अशें आसता सिस्टम जी ना कातर मारपाचें लॉस जाता. आमचे टीसी बीसी आहा ते सगळे चेक करतात. केन्ना केन्ना घडटा कातर घडटा. आमचे एक्शन असतात. आमचे पळय जो मनीस जो जो तूं म्हणटा तो पिवन गाडी चलयता तांकां आमी सस्पेंड करतात. जे कितें कायद्यान आहा ते आमी कारवाई करता, तेंचे एक्शन ना घेवपाचें. तें बरें कातर जाता तर घडटा तर. स्मार्ट कार्ड हाडले पण आता तुमचे ऑलरेडी जे डिजिटल कार्ड आसा तुमचे चडशे ड्रायव्हर कंडक्टर सांगता की आमच्याकडे नेट चलना, मशीन चलना, मशीनची बॅटरी फेल आसा. हेच्या मागीर प्रॉब्लेम काही ग्रामीण भागात आसता न्हू तेका नेट मेळटा. ना सिटीन 100% मेळटा. ते थोडे कशे आसता कितें तरी निमित जाय न्हू कार्ड चलना म्हणून सांगपाक. सो तुमचे आमचे कडेन थोडे कंडक्टर येता ते मशिना शिवाय आमी पयशे घेवया बी म्हणटा ते टिकेटाचेर. पूण तांकां सांगलां की ते कार्डाचेरच घेवपा जाय तुमी आनी तुमी मशिनाचेर घेवपा जाय. सो तुमचे कंडक्टर देखून निमीत सांगता सगळे? ती थोड्या कशें आसता नेट मेळटा आमी पयशे कशे घेवपाचे. तुमचे कंडक्टरूय तुमकां पिला होता तर? सगळेच आमचे व्यवस्थीत चलतात. तुका कांय घेवपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आणि मुझेफ शेख. नाल्लकार रडटा म्हण तेलकार रडटा ही फामाद म्हण. आता सामान्य मनशाचेर रडपाची पाळी आयल्या. थोड्यांक हो भाव वाडिल्लो नाल पचता, थोड्यांक पचना. पूण पचोवन घेवपाची पाळी आयल्या. 20-25 रुपयाचो सणसणीत नाल 35 रुपयाचेर पावला. लोकांक पिरंगत नाल घेवचे पडटात. नाल्ल ही गोंयकारांची वळख. नाल्ला बगर गोंयकाराचें खाण अपूर्णच. नाल्ल हेर राज्यांतल्यानूय गोंयांत येतात खरे, पूण आमचे गोंयचे नाल्ल चड रुचीक. पूण आतां तोच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान दिवप्याक आनी घेवप्याकूय चड लुकसाण सोंसचें पडटा. हाचें कारण हवामान बदल आनी बेमोसम पावस, जाका लागून सद्या नाल्ल आतां 35 रुपयाचेर पावला खंय. पळयात दिवचलच्या बाजारांतले वाडिल्ले मोल. म्हणजे ह्या वर्सा नाल्ल वाडला तर कारण कितें? नाल्ल वाडलो म्हणजे प्रोडक्शन कमी जालें. पावसूय खूब पडलो न्हू आनी ताका लागून प्रॉब्लेम जालो. तुमची स्वताची हें आसा न्ही बागायत? स्वताची आहा थोडीशी. आनी कितें जाला की पावस चड पडल्या उपरांत जालें कितें की कवाटे जे आसले सादारण 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे सुई पाणी उगोवन रावन सुई पेड्ड्यार जाली आनी मेले. त्या खातीरूच प्रॉब्लेम जाला. त्या फुडल्या हेका सुद्दां जे नाल्लाक माड मरपाक लागले आनी ह्या पावसाक लागून. सगळे प्रॉब्लेम जो जालो तो वातावरण जे चेंज जालें की ना एकदम पावस चड पडलो ताका लागून जाल्लें. अशें सगळेच कडेन जाल्लें अशें दिसता न्हू? हय सगळेच कडेन जाल्लें. न्ही आतां तुमी भायले हाडटा काय गोंयचे? हांव गोंयचोच हाडटा. आनी भायलो नाल्ल येता गोंयांत? भायलो नाल्ल येता पूण तो भायलो नाल्ल कितें आसा तितलो टेस्टी आसना आनी तो तोरलो आसता. ओके. बेगीन वापरलो जाल्यार नाल्यार कुसप प्रमाण खूब आसता. म्हणजे ह्या वर्सा नाल्लाचो रेट कितें जाला ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट आतां 35 मेरेन चालू. आनी ताच्या वयर आसा? 35 ना 35 लास्ट. ओके. अशें केन्ना जावंक ना? अशें ही रेट इतको वाडूंक ना ह्या वर्सान? वाडूंक ना. ओनूच शॉर्ट नाल्ल जाल्ले प्रोडक्शन कमी आसा.
क्लायमेट हेका लागून फाटल्या म्हणजे लागीं लागीं आतां चवथी कडल्यान हो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला. म्हणजे कसो फाटलो नाल्ल प्रोडक्शन आहलें म्हणजे केन्ना आमी मिरगाचो पाडो म्हणटा, मिरगाच्या पाड्या पर्यंत नाल्ल पडलेलो, पण मिरगाच्या पाड्या नंतर गरमी चड वाडले ना आनी ते म्हणजे हे लास्ट इयरच आहे. म्हणजे हेका नाल्ल तयार जाता जाल्यार एक्चुअली 12 म्हयने वता. म्हणजे हे पय भायर सरून नाल्ल जाता पासून म्हणजे हे लास्ट टायमाच्यान जाला. म्हणजे लास्ट इयरच्यान स्टार्ट हो प्रॉब्लेम जाला. म्हणजे चोय बोंडी येता पळय तीच झडल्या. फ्लावरींग जावन जेन्ना बोंडी धरता पळय तीच झडलेल्या कारणान 1 वर्स गेलें हेका. नाल्ल तयार जाता जाल्यार 1 वर्स वयता. एका वर्सांत नाल्ल कमी प्रोडक्शन जालां आतां. आता अशेंच उरतलें. रेट कितें जाला तेका म्हणजे प्रोडक्शन कमी आसल्यार मार्केटान नाल्ल कमी आयिल्ल्या कारणान रेट्स वाडलेले आसा. आणि अशें केन्ना जाल्लें पयलीं ना इतकें जावन आसलें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां कितें आसा लोकांचें दुर्लक्षूय जाल्लें आसा थोडेशें. म्हणजे तशें काम न्हय तें मनीस मेळना, पाडपां जायना टायमाक, काम जायना, अशे प्रॉब्लेम आसा. तेजे बरोबर क्लायमेटीक जो सिच्युएशन आसा तें आसा. अती पावस जालो, अती गरमी जाली, कमी आसा. पावस चड जाल्ल्यानूय कोणी गळटा, तापमानानूय गळटा. एकदम एप्रील मे म्हयन्यांत इतकें भयंकर म्हणजे आमकां जशें जाता तशेंच झाडाकूय जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंय काँग्रेसीन अदानी वयल्या आरोपपत्राचेर राजभवनार मोर्चा काडलो. त्या वेळार बरोच बोवाळ जालो. अमेरिकेंतल्या लांच आनी भ्रश्टाचाराचेर आरोप आशिल्ल्या अदानीचो काँग्रेस फुडारी राजभवनात निशेध करताले. या दरम्यान युरी आनी सुनील जखमी जाले. पळयात पुराय बातमी. एलओपी युरी आलेमावाच्या एल्बोक आणि सुनीलाच्या मनगटाक मार बसला. फर्स्ट एड सुविधा लेखीत सारकी नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराक धारेर धरले. सरकार आमचो आवाज दामपाक शकना. सुलेमान प्रकरणाचो 2 दिसां भितर सोक्ष मोक्ष लायलो ना जाल्यार आमी परतून रस्त्यार देंवतले, काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. तुम्ही स्ट्रॅटेजी वापरल्या हांकां मातशी सायडीक करा. पण हांगा सगळें मेल होता न्हय फाटल्यान फिमेल तांकां कित्याक फुडें घालता तुमी? कितें आता इतली लॉस दिसपाक लागली तुमकां? लेडी फोर्स इतले भिल्या तुम्ही की लेडी फोर्साक फुडें काडटा. पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है, अरे पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है, अरे पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है. एक दो बीजेपी को फेंक दो. आमकां बारीकशे हे लागोलें. सो वी हॅड आस्क्ड फॉर सम फर्स्ट एड. In the police station there was no first aid. But कोण 108 घेवन म्हाका दिसता बेटाडीन घेवन येयले. बेटाडीन हो तें उदो काय म्हूण समजना. बेटाडीन लायला मग एक बेटाडीन लायला काय ना. सो तितू बेटाडीन प्लस वॉटर घातला. ही सुविधा म्हाका दिसता हुंय ना हुंय देयर इज अ कंप्लीट फेलियर इन ऑल पार्ट्स ऑफ गोवा एंड गोवा इज हेडिंग इनटू अ जंगल राज. एंड वी विल कंटिन्यू ऑल आर party soldiers and the people of Goa. We are confident that we will make sure that such type of scenes that have happened, are especially with law and order, with corruption, with land sale, yes, sogle joritor connect kelar a nexus, we will make sure that we will bring this out to the public. बेटाडीन ना आणि पोलीस स्टेशनाचेर फर्स्ट एड ना, पूण फिनेल आणि दुसरे केमिकल रोखडेंच आसता. सो तुमी फाटल्या दिसांनी पळयता टॉयलेटीन फिनेल मेळ्ळे वो कितें जालें. सो हेजेर कितें म्हणटा तुमी आतां? हेजेर दाखोवन दिता की थोडेशे मरे आमगेले मनीस जे पळय हाय थोड्यांक पयशे कित्याचेर करूंक जाय कळ्ळो का न्हू. आनी जे क्रायम ब्रांच जावं दुसऱ्या पुलीस स्टेशनान फर्स्ट एडाच्यो बारीकश्यो वस्त आसपा जाय. इट इज अ कंप्लीट फेलियर with regards to home department. हें सगळें कितें चल्लां तें सगळें म्हाका दिसता absolutely a laughing joke. And this cannot happen without the nexus of the police and politicians. आज सगळ्या डिपार्टमेंटाची यंत्रणा पळय आसा न्ही टोटल कोलॅप्स जाल्या.
आतां आमी बेजीक पळोवया की ज्या आमकां डिटेन केले, आमकां डिटेन करून तांणी पुलिसाच्या बशींतल्यान आमकां आगचे पुलीस स्टेशनार व्हेले. आनी त्या बशीची सिटात ना, आमी जे मुखार बशिल्ले सीट ते सगळे हालताले. ही कंडिशन आसा आज पुलिसाच्या बशीची. सुलेमान सारको क्रिमिनल जाचेर 15 केसी आसा, जाणे एक मर्डर केला, जाचेर इंडियनूच न्ही पूण इंटरनॅशनलूय ताचेर केस आसा, असल्या क्रिमिनलाक तुमी पळयता? असलो क्रिमिनल जेन्ना तुमच्या कस्टडीन आसा गेलो कसो? हाजेर उलोवपाचें सोडून ते भारतीय जनता पार्टीचे काल प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी काँग्रेसीक क्रिटिसायज करता. अरे मेन मुद्दो असा की क्रिमिनल तुमच्या कस्टडींतल्यान गेलो कसो? अरे 108 जेन्ना कॉल गेलो की गोंय राज्याच्या विरोधी पक्षाक इंजर्ड जाला म्हणून 108 आयली आणि ती बाबडी नर्स येवन ओके मैं बेटाडीन लगाती म्हणून बेटाडीन जे लायले पळय ते बेटाडीन म्हाका दिश्टी पडना खंय ते उदो लायला उदो. म्हणजे तुम्ही बेटाडीना कडेन सुद्दां करप्शन करता. आणि हो सरकार हो बीजेपीचो सरकार आमचो आवाज दामपाचो जितलो प्रयत्न करतलो तितलो आमचो आवाज आनी मोठो जातलो. येता त्या शेनवारा जर तर हे सुलेमानाचे समज जर ह्या 2 दिसां भितर जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष परत रस्त्यार देंवतलो. हो सरकार आमचो आवाज दामपाक शकना. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. व्याख्यान तत्वज्ञानांतल्यान कांय बुद्धिजिवी खंत उक्तायतात, जांच्या पांयांचेर तकली दवरची अशे पांय हालीं सापडनात. आदी लोक संतांचे पांय धरताले, आयज तशे संतय उरले नात. पूण जांची शिक्षण आनी संस्कारा कडली लागणूक पळयल्या उपरांत तांचे अनुकरण करचें अशी भावना भुरग्यां मदीं आपसूक तयार जाता. अशे शिक्षक आयच्या काळांत आसात. अशाच एका शिक्षकाची वळख करून दिता आमचो रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी आसात ते बाळ्ळी म्हाल म्हणल्यार बाळ्ळीची गांवां आसात. आनीक आमचे फाटल्यान जी सरकारी प्राथमीक शाळा आसा ही बाळ्ळीची शाळा आसा. आनीक फाल्यां 19 डिसेंबर गोंय स्वतंत्र दिन आमी सेलेब्रेट करतात. एक वटेन आमी येदो व्हडलो दीस सेलेब्रेट करतात आनी दुसरे वटेन हो सेलेब्रेट करपा खातीर जो ह्या शाळेचो जो मास्तर आसा हो शेण काडटा ताके जे मानवानंदा जी दिवपा जाय आसता ही बरे तरेन दिवची म्हणून आज हें काम चल्लें आसा. खरेंच आमी ताका सॅल्यूट करतात. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार हें शेण जें काडटा ह्या शेणाचें काम कोण करता हें पयलीं दाखोवचें. जे गाय पोसतात ते शेण काडनात, शेण काडून गायरी घालतात. पूण हांगा प्रत्यक्ष जो सर आसा हो फाल्यां 19 डिसेंबराक मानवानंदा दिवपा जाय म्हणून आज शेण काडटा. ही खरी अभिमानाची गोष्ट आनी हेजी दखल जी आसा ही गोंयची सरकारान घेवची. त्याच बरोबर जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा हें दोळ्याक पट्टी बांदून आसा तेणी हेजी दखल घेवची आनीक हेका बेगीच्या बेगीन हेजें फेलिसिटेशन करचें आनीक हेजो सत्कार करचो म्हणून आज गांवच्या लोकांनी म्हागले कडेन आसा. आज तुमी पळयतात की कितलेशे जे इस्कॉला आसात, व्हडल्यो व्हडल्यो शाळे आसात, हेतूंक बरे बरे प्रोग्राम करतात. पूण आमची बारीक ती शाळा आसा हेतूंक प्रोग्राम कशें करतात तें तुमी पळोवचें आनी जाता जाल्यार ह्या सराचें फेलिसिटेशन जें आसा हें बेगीच्या बेगीन करचें म्हणून लोकांनी म्हागले कडेन आसा. फाल्यां 19 डिसेंबर गोंय स्वतंत्र दीस आनी आयज हांव हांगा देवळा कडेन येयल्लो आनी देवळा कडेन हांव सकयल यो जाल्यार हिंगा एक प्रायमरी स्कूल आसा आनी प्रायमरी स्कुलाचो एक सर आनी सर यो जाल्यार सकाळ फुडें हिंगा शेण काडटा आनी ताका जर विचारलें जाल्यार तेणी सांगलें फाल्यां 19 डिसेंबर आसा आनी ताका लागून झेंडा सकल शेण काडटा. म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर हो एकच झेंडो आसतलो तो शेण बीण काडून बरी करून तेजी काम केले कडेन. आज एक पिवन सारको हाती सान्न घेयना पूण आज एक सर हो सरान आज सकाळ फुडें जें हिंगा पळय जें काम केलां न्हू सारकें वाखाणण्या सारकें तेगे काम आसा. आनी हांव गोंयचो मुख्यमंत्री तशेंच डायरेक्टर एज्युकेशना डायरेक्टराक एक आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता
जाता जाल्यार जर वेळ आसा जाल्यार फाल्यां हे असली मनशालो सत्कार कराय जे लोक काम कांय करनाय बेश्टी फोटिंगवण करताय तेंगेले आज खंय कसली पदकां दिन व्हडली तांकां हें केले कडेन आसा फेलिसिटेशन केले कडेन वयता पूण खरी पळोवपाक गेले जाल्यार आयज हो सर आसा पळय आयज हो सर आसा तेणी सकाळच्यान इतलें काम केलां कोण हेगे वाखाणण्या सारकें काम किती शेण काढून कोण हात घालता आज शेणाक शेणा तो सर हात घालता सरा सारको मनीस आयज हात घालता आनी बरी काम तेणे आयज केला आनीक तेका खरी म्हणलें जाल्यार म्हाका दिसता एवॉर्ड मेळपा जायो आनी गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन ताबडतोब तेका एवॉर्ड डिक्लेअर करचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. फुडले 5 दीस नितळ मळब आनी सुक्या हवामानाचो अदमास आसा. येता त्या दिसात थंडसाण वाडटली. सूखदिणे हवामान अणभवपाक मेळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान आसतले. सकाळी आणि सांज वेळार दाट धुके दाटतले. नागरिकांनी सादूरतायेन गाडी चलोवची हवामान विभागान सल्लो दिला. दनपारां नितळ मळबाचो अदमास आसा. थंड वाऱ्याक लागून उष्णताय कांय प्रमाणात उणी जाणवतली. बुधवारच्या चडावात आणि उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धनयांक कसलीच शिटकावणी ना. रातच्या वेळार उण्या तापमानात उणाव जाल्ल्यान थंडसाण जाणवतली. कांय सुवातांनी थंड वारे गळटले. तापमानात 1 ते 2 अंशांन चढ उतार जावं येता. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुके. नितळ मळब उरतले तिगून हवामान सौम्य आणि सूखदिणे. सकाळी आणि राती दाट धुके. येरादारी करप्यांक शिटकावणी. रातची जाणवतली थंडसाण. बुधवारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 19 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.